आमचे ह्या युवा मोर्चाची जी रॅली आसा ह्या रॅलीचें औचित्य इतलेंच की केंद्र सरकारान माननीय श्री नरेंद्र मोदी हांच्या 4 वर्सां पूर्ण जाता. 4 वर्सां पूर्ण जातना जी विकासाची जी गंगा आसा ती विकासाची गंगा दारादारान पावोवप हें ताजे फाटलें उद्दिश्ट आसा. महिला मोर्चाचे तर्फे घराघरान वचपाचो कार्यक्रम जातलो, पत्रकां वांटपाचो कार्यक्रम जातलो. त्याच बरोबर जे स्किमी ज्यो आमच्यो आसा त्या स्किमीचे जे लाभार्थी आसा त्या लाभार्थ्यांचो मेळावोय बी जातलो. युवा मोर्चाचे तर्फे बायक रॅली आनी ह्या बायक रॅलीचे तर्फे एक समाजान संदेश धाडपाचो जो कार्यक्रम आसा तो आयज हो मडगांवान हो हांगसर पूर्ण मडगांव, फातोर्डा, नुवें, फोंडा अशा ह्या सगळ्या मतदारसंघाक घेवन आमी जवळ जवळ 300-350 बायकांच्या निमित्तान हांगा घडयता. 4 वर्साच्या काळान जो कितें विकास जाल्लो आसा त्या विकासाचें पत्रक हांव तुमचे मुखार दवरना, पण तातूंतले मोजकेच काही जे आसा ते सांगता. ज्या प्रमाणे जवळ जवळ 3.5 कोटी घरां पर्यंत गॅसाची जोडणी आसतल्यो, उज्ज्वला स्कीम आसतली, सुकन्या स्कीम आसतली, मुद्रा आसतली, जनधन योजना आसतली, त्याच बरोबर रस्त्याचे बांदणी आसतली, मिटर ग्रेजा वयल्यान ब्रॉडगेज करपाची आसतली, पायाभूत सुविधाचें निर्माण आसतलें आनी त्याच बरोबर भारताक नंबर 1 जगान भितर एक मान मेळोवपाचो नरेंद्र मोदीन केल्लो हावेस, शेजारच्या सगळ्या राष्ट्रां कडेन केल्ली तांची मेळवणी आनी तातूंतल्यान केल्ली मित्रता आनी त्या मित्रतेचो लाभ हो येणाऱ्या काळान कसो मेळटलो ह्या सगळ्या तातूंतल्यान लोकां पर्यंत पावोवपाचो संदेश पावोवपाचो आमचो तातूंत मानस आसा आनी मनोदय आसा आनी ह्या खातीर ही रॅली आसा. हे सगळे आंकडे आनी हे सगळे ज्यो स्किमी ज्यो लोकां पर्यंत पावयल्या त्यो लोकां कडेन परत एकदां यादीक वच्च्यो, लोकांक तातूंतल्यान जागृती निर्माण करची आनी लोकसभेचे 2019च्या निवडणुकी कडेन सदृढ भारत आमकां करपाक निर्माण करपाक फुडें वचपाक जाय हें ताचे फाटलें उद्दिश्ट आसा. ईमेल अमेरिकेच्यान येना, ते पणजेच्यानच येता अशें आनी एक आरोप आसा. हांव आतां तुका परत दोतोराचें नांव सुचोवचें पडटलें, कारण थोड्या लोकांक हांवें सांगलें तशें थोड्यांक रातचीच स्वप्न पडटात, हांगा थोड्या प्रवक्त्यांक दिसाचीं स्वप्न पडटात. कितें तें ताणें खरेंच जर आसा ताणें प्रूव करून दाखोवची न्ही काही गोश्टी. कितेंय काही लोक कितेंय बडबडटात म्हणून ताका आमी उत्तर दिवचें अशें ना. स्टार्ट करुया. पयली गजाल, आमचो गोंय राज्याचो जो स्पोक्सपर्सन आसा तो ताळगांवचो आसा. सो स्पोक्सपर्सन हो डेफिनेटली थंयच्यांतल्यान पणजेच्यान जेन्ना विशय मांडटा हो थंयच्यांतल्यानूच मांडटलो. पूण दक्षिण गोंय म्हणून जेन्ना आमचो विशय आसता हा दक्षिण गोंयचो विशय दक्षिण गोंयचो प्रवक्तो किंवा स्पोक्सपर्सन म्हणून हांव हांगा मांडटा. तेन्ना अमुको कोण खंयच्यान पत्रकां येता हें म्हाका तरी खबर ना. हांगा कशें आसा, खूब लोकांक हांवें फाटींच म्हणिल्लें, थोड्यांक दोतोराचे ट्रिटमेंटाची गरज आसा, तांकां दिसाचीं बी स्वप्न पडपाक लागल्या. अजून पर्यंत हॉस्पिटल कितें कंप्लीट जायना, कारण ज्या प्रकारे तें पळय तूं म्हणटा न्ही आमच्या वेळार प्लॅनिंग जाल्लें, हें वेवस्थीत प्लॅनिंग जाल्लें जाल्यार येन्ना म्हळ्यार सोंपतलें आशिल्लें. हें सगळें मिसमॅनेजमेंट आनी मिस प्लॅनिंग आशिल्लें, ताका लागूनच हो सगळो डिले आसा. तरी आसतना हें जाता तितले बेगीन कंप्लिशन, कारण जेन्ना पळय हें बांदपा खातीर ताजो जो पळय आवाको आशिल्लो हो खरोच आवाक्याची तितली गरज आशिल्ली काय कितें, खरेंच त्या मोठ्या प्रमाणाचेर जर हांगा पेशंट आयले जाल्यार तांचे खातीर पार्किंगाची वेवस्था हांगा आसा काय कितें. म्हणजे प्लॅनिंग करनासतना बांद पर बांद आनी ताजेर जितलो मोठो मलिदो खावपाक मेळटा तितलो खा पर खा इतलो पुरतोच जर विशय दवरलो न्ही जाल्यार जो विकास म्हणून आसता पळय न्ही हो विकास त्या